नमस्कार, एपिक फ्लेवर्साक स्वागत। आज आमी चेप्पी खीर कशी करची म्हणून पळया। ह्या नवरात्रीन तूं कण्यास बंदूत तेस करतात। एक काल कप तितले सुरई तांदूळ घेवन कंची जाता शीत नॉर्मल शीत शिजयली बरी शिजयती। मागीर 1.5 कप तितले वयली सोय कांतून घेवन ताका थोडे उदक घालून मिक्सरान तूं ल्हान करून वाटयती। मागीर एक आयदनाक पातळ कॉटन घालून घेवन तातूंत ते पेस्ट घालून रोस काढाती, दाट रोस काढाती। तांकां सायडा दवरून घेवन मागीर ते सोयांनी वापस मिक्सराक घालून ताका उदक घालून वापस मिक्सरनी करून पुरो समजी चिरडून आनी मागीर वापस गाळात ते वापस स्ट्रेन कराती। आतां सेकंड टाइम सेपरेट अंत घालका तोपान तूं हें पातळ रोस सम पिळून काडून रोस काडून दवराती। शीत सम शिजली मागीर ताजेर निशें निस्तान दवराती, निशें यूस ना हाका। मागीर एक तोपान तूं पातळ रोस घालून घेवन सना उजेर हून करा ताका शिजयन शीत काडून घेवन घालाती, लायक करून मिक्स कराती आनी एक हळदी पान घेवन लायक करून धुवन पुसून मुंडाशें बांदून सोडाती। तुमकां तें बांदूचें जायना म्हूण जाल्यार पान कट करून घालयत 3-4 कुडको घाले जालें लायक समज शिजल्या जालें हें अशी गांठशें घालून घेवन मुंडास बांदून मागीर तांत घालून समज प्रेस कराती। ते समज शिजो एक 7-8 मिनिट ते समज शिजचे तशी दवराती। मागीर एक पंत दाट जालें म्हणटना ताका दाट रोस घालून घेवन एक खतखत काडलें जालें। मागीर गॅस ऑफ करून तोप दवरात। तांकां थोडे वेळ दवरलें जालें। चेप्पी खीर रेडी जाली। हें तुमी हुवूनय खावं येता, थंडय खावं येता। केलो जनाक मीठ घालून खातात, भारी रुची जाता। ट्राय करून पळयात। थँक्यू।